जो मेरेन समाज स्वताच्या समस्यांविशीं जागो जायना तो मेरेन सरकाराक जाग येवची ना। सरकार खोण वेवसायान काम करप्यांचेर अन्याय करता। निदान आतां तरी जागे जावन रस्त्यार वचून सरकाराक जाप विचारपाक जाय। खणी सुरू करपाचे आसात काय ना ते अशें खण संघटनेचो फुडारी पुती गांवकार आनी फोंड्यां जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगले। खण सुरू करपाक भाजपा सरकार अपयशी थारला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। इतकी वर्सां आमी 3-4 वर्सां आमी मायनिंग डिपेंडंटचे मास मुवमेंट चलयली। अजून पर्यंत लोकांनी शाणे जावचे आणि कितें तरी डिसिजन घेवचे। नाजाल्यार जस्ट इमेजीन करा, इराका सारक्या देशांत हिजाबाचो इश्यू एके राती भितर पेटत। इराक आतां सद्याक कशें आसा म्हणून मास मुवमेंटच डिसायड करूं शकता सरकाराचो फेट आणि सरकाराची धोरणां जी आसा ही जो पर्यंत मास जो समाज जो आसा तो समाज जर पावरफूल आसत जाल्यार सगळी डिसिजन गव्हर्मेंट घेता। आणि म्हणून गरज आसा गोंयची आज गोंयच्या लोकांनी विचार करून हाजेर निर्णय घेवपाचे। प्रायम मिनिस्टरान गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक सांगलेलें की थोड़ी समय में हम मायनिंग शुरू करेंगे गोवा के म्हणून। केन्ना सांगलेलें? 2019 जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सभा जाल्ली तो आमचो नरेंद्र मोदीजीन थंय स्पश्ट सांगलेलें आपूण करता। आनी ज्या प्रायम मिनिस्टराच्या शब्दाक जर आज मान ना आनी ते करूं शकना हो फेट लोकांचो फेट हो।